सामातेवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभवार्ता. गादारेन गावांत देवसार सुटयता. उपरांत तो पेले तडीक उतरून गादारेन घरांच्या गांवांक पावलो. थंय देवसार लागले 2 जण समाधींतले भायर सरून ताचे मुखार आयले. ते इतले भिरांकूळ आसले की ते वाटेन वचूंक कोणूच धैर्य घेनातलो. आनी ते बोब मारून म्हणाले, जेजू देवाच्या पुता, आमचे कबरेक तूं कित्याक आयलाय? थारायल्या वेळा आदींच तूं आमकां दगदूंक आयलाय कितें? थंयच लागसार साबार दुकरांचो एक हिंड सरतलो. देवसार जेजू लागीं अशें परतूंक लागले, हांगातान तूं आमकां भायर धांवडायताय जाल्यार आमकां त्या दुकराच्या हिंडांत धाड. जेजून तांकां म्हळें, वचा. तक्षण ते भायर सरून दुकरा थंय प्रवेश जाले आनी सगलो हिंड धांवन वचून कडश्या वयल्यान सरोवराक उडोवन उदकांत बुडोवन मेलो. तितल्यार दुकरांचे सोरोपी फोडले आनी शहरांत वचून सगली गजाल आनी प्रत्येक जावन देवसार लागलेल्यांक कितें घडलें तें सगळें थंय तांणी सांगलें. हें आयकून शहराचो सकड लोक जेजूक मेळूंक भायर सरून आयलो आनी ताका पळयतच तांच्या गांवांतलो ताणें वचत जाय म्हणून ताचे लागीं परतूंक लागलो. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्ता.